Tenkriang A2. Amcha Bapal Sota Venya Tushi Muni Etai Salya Ekas Mona Ekas Kalsa Tushi Mukari Eto Ekas Mona Ekas Kalsa Tushi Mukari Eto. बाबाची पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे स्वामी आसूं. आयच्या मीस दिनवासनेच्या मनान विडयता रोसी अल्मेदा तिच्या इंतेसां पासत आनी आमची दरेकल्याची इंतेसां ह्या मिसाचे भेटेंत आमी हाडुया. तशेंच आमी मागता डॉग्लस कॉन्सर्वेसाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सासणेक सूख दिवंक मागूं. बाबडीनो देव आमचो उदार आनी दर एकाची आमचे गरजे प्रमाणे तो आमकां फावो करता. आनी कांय फावटी देवाची येवजण देवाच्यो मांडण्यो आमच्या मोनांनी आटापूंक जायना तेन्ना भावार्थाचे नदरेन त्यो मानून घेवंक पडटा. अशें आसतना जी सेवा आमची करची आसा ती आमी करीत रावंक आनी देवाचे मोहिमेक करूंक आनी मोजरी ह्या सेवेची देव आपले येवजणे प्रमाणे आमकां दिता ती मानून घेवंक असलें उक्तें मोन आमकां मागुया. आनी दिसाची भेट आमी भेटयतना पातकी म्हण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाची भोवसणी मागुया. Oksoni diushag tuga bahapan dadla Sohomia kakutko Sohomia kakutko Tupat kyang gapong kailai Ahapong kailai Krista kakutko Sugli Krista kakutko Amche katir vinoti kurcha Tunde baba pacha uzvyag boslai Sohomia kakutko Sohomia kakutko. सोडपगिदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलोली व्हडली देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे पुरी आमची आशे व्हडती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सिकेच्या सोर मुखेल नागरिकां बरोबर बेतमिलाचो सगळो लोक जमलो आनी सिकमेयाक आसलेल्या खांब्याशी सिंदूर रुका मुली अभिमेलेकाक राजा म्हूण पोरगोट केलो. ही खबर जोतमाक पावली. तो आयलो आनी जेरेजी दोगरांचे तोंगशेर रावून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, देवान तुमचे आयकुचे खातीर शिक्याच्या वडिलांनो म्हजें आयकात. आपणाचे राट चलोवंक एका राजाक मागोंक म्हूण एक दीस झाडां भायर सरली.
ताणें जैतुनाक म्हणलें, आमचो राजा जा. जैतुनान तांकां जबाब दिलो, हांवें झाडाचेर रात चलोवन देवाक आनी मनशांक मान दिता ते म्हजें तेल सोडून दिवं. तेन्ना झाडांनी अंजिराक म्हणलें, तुम तोरी ये आनी आमचो राजा जा. अंजिरान ताका जबाब दिलो, सगल्या झाडांचेर रात चलोवन म्हजी गोडसाण सोडची हांवें आनी म्हजें फळूय सोडून दिवचें. तेन्ना झाडांनी दाख वालीक म्हणलें, तूं तोरी ये आनी आमचो राजा जा. दाख वालीन तांकां जबाब दिलो, सगल्या झाडांचेर रात चलोवन देवाचेर आनी मनशाचेर काळीर दादोशी करता तो मनीस म्हजो रोस हांव सोडून दिवं. तेन्ना सगल्या झाडांनी जिलकुटांक म्हणलें, तूं तोरी ये आनी आमचो राजा जा. आनी जिलकुटान ताका जबाब दिलो, बऱ्या मनान तुमची रात चलोवन तुमी म्हाका मागूंक सोदतात जाल्यार यात आनी म्हजी सावळी पोंडाक रावात. नाजाल्यार जिलकुटांतलो उजो भायर सोदतलो आनी लेबनाच्या देवदाराक गिरासतलो. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब, सोरेस्परा तुजें बोळ राजान आनंद दिता. म्हणुया, सोरेस्परा तुजें बोळ राजान आनंद दिता. सोरेस्परा तुजें बोळ राजान आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान कितलो म्हूण तो सोदूस बरीत जाता. ताच्या काळजाचे उंतरीक तुवें बागोयल्याय ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणलाय. जबाब, सोरेस्परा तुजें बोळ राजान आनंद दिता. उत्तम वर्धनाक घेवंक तूं ताका मेळूंक उलय. निर्बील भांगराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिणकेचे पिणकेक तोखता बाळटा तसलें जिवीत. जबाब, सोरेस्परा तुजें बोळ राजान आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान ताका व्हडतो मान मेळ्ळो. दबाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुज्या दर्शनाच्या संतोशान ताका संतोश भरीत करताय. जबाब, सोरेस्परा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. ते काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारखिता. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमची सगळी आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. स्वर्गीचें राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोळ्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी आनीक कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुद्दमाक म्हणलें, वावराड्याक आपय आनी निमाणें जावन सुरू करून पयल्याक पोरयान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जोण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले,
ह्या निमाण्यांनी एकूच तास भर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतलोल्या आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्यान जबाब दिवन तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना. तर एक दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका कशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबा बडीनो, मनशाचे नदरेन हें शुभ वर्तमान आमी पळयत जाल्यार फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट केलो अशें थोड्यांक आमकां दिसत. थोड्यांक बेस दिला, थोड्यांक उणें दिवं अशें जावंक जाय आसलें. पूण जेजूची ही हो पाठ सांगूंक मोल वेगळेंच. थोड्यो डिटेल आमी हातूंत जाणा जाल्यार बरें. पयले सुवातेर दिसवड्याक काम करपी ताका एक दिनाराय मेवतलो जाल्यार ओ एक दिनार ताचे वरवीं कुडे कोणाकूय रावंक एक जागो त्या दिसाक मेळटालो. ताचो वालोर म्हणल्यार एक उंडो, ताचो वालोर म्हणल्यार एक 2 कोपां धाकाचो सोरो, इतलोच वालोर ताचो आसलो. म्हणटच जे कोण कामदार थंय आसले ते त्या दिसा तर तांकां काम मेळ्ळो नासलें जाल्यार ते उपाशी वचूं येताले. कित्याक त्या काळार बाबडीनो हो दिनाराय एक एकल्याक आपले फामिलीक वचूंक त्या दिसाक जाय आसलें. आदले आमचे आयचे भाशेन तांचे लागीं दुडू नासलें सुगूर करून धरूंक. दे वर लिवींग फ्रॉम हँड टू मावथ असलें आमी म्हणटा. आयज जें कितें मेळटा त्या वरवीं फामिलीक ते पावताले. बाबडीनो, भाटकार फांत्यार उठून वेता. आमचो चडसो वावर गोंयांत आमी जाणा 9 ते 6 घोडये जायत. पूण त्या काळार असल्या ओरांनी न्हय. जेन्ना दीस उजवाडटालो तेन्ना वावर सुरू, दीस धारेक पडटालो तेन्ना वावर कबार अशें आसलें. म्हणटच भाटकाराक जाय ती आपल्या मोळ्याची हो मोळो आसलो ताची जबाबदारी आसली. मोळो हो दाकाचो तो पिड्यार जातालो. ह्या खातीर तो जायतेच फावटी वेता आनी जे कोण बेकार आसले, जे कोण काम सोदताले ते तांकां तो घेवन येता. सकाळीं वेता, 9 वेता, उपरांतूय 12 वेता आनी 11 वरांचेरूय वेता. 11 वरांचे म्हणल्यार निमणें वर ते. आनी बाबडीनो, जे कोण थंय आसले पळय ते बेकार काम करूंक सोदना, आळशी असले न्हय. दे वर नॉट आयडल पीपल. दे वर लॉंगींग फॉर वर्क. कामाक ते काम सोदताले. तांकांय तांचो दिसपटो गिरास जोडूंक जाय आसलो असले आसले. आनी भाटकार सगल्यांक आपोवन तांकां तो एक सारको फारीक करता. एक सारको फारीक करता कित्याक भाटकार सगल्यांची चिंता, सगल्यांचे गोराबेची चिंता. एक एकल्याक तो थोड्यांक उणें, थोड्यांक सुबेज दिलेलें निमणें आसा तांकां खुशी आसली काम करूंक वावर ना जावन ताचोय गोराबो बुकेन पडटलो आसलो. म्हणटच उदारपण भाटकाराची आमकां हांगासून दिसून येता. दुसरे सुवातेर हे वावर करपी सगळे उमेदीचे ते करूंक सोदता तसले, आळसायेन भरलेले न्हय. तिसरे सुवातेर बाबडीनो आमी पळयता हो भाटकार सगल्यांक दिता म्हणून तातूंतले थोडे जाण भाटकाराचेर गुणगुणूंक लागले, तिडले, जेलस जाले. कित्याक ताणें दुसऱ्यांक सुबेज तितलेंच दिलां. भाटकार तांकां उगडास करता. कबलात केलेली कसली? वॉट वॉज इन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट केलो तुमकां दिवचें, तुका दिलां. आसा तातूंत तूं खुशाल जा. दुसऱ्याक सुबेज मेवला वो उणें मेवला
हातून तुजें मोल कित्याक भाटकार उदार जाय कांय फावटी बाबडीलो ह्यो घडण्यो आमकांय लागू येता पयले सुवातेर जे भशेन भाटकार उमेदीन आपलो वावर करतालो हो उमेदीन वावर आमीय करूंक गरज दुसरे सुवातेर आमकांच विचारूंक जाय खूंय आमी वेळ आमचो पिड्यार करता आमी आयडल जायतो वेळ आमी पिड्यार करता वो तयार आसा वावर करूंक जे भाशेन हे वावराडी आसले तयार तिसरे सुवातेर आमी कोणाचेर गुणगुणटा दुसऱ्याक शुभेच मेळना दुसरो अदीक फेलीस जाला म्हाका देवान कित्याक दिवना असलें मोल घेवन आमी जियेता जाल्यार आमचेंच आमी पळोवया आनी आसा तातूंत खुशाल रावंक आमी वावरया ह्यो थोड्यो भोव घडण्यो ह्या पवित्र ह्या शुभ वर्तमानांतल्यो आमकां लागू आमी करुया सर्वेस्परा श्रेश्टीच्या रोस्तान तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो म्हणून आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तान तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो म्हज्या बाबा बलिदान म्हजें तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मान तसलें जा म्हूण मागात प्रार्थया सर्वेस्परा प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांक शासनाच्या देवा सर कडेन सरता आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक म्हूण तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 बाबांचो स्वर्गांनी संसार बोलला तुज्या वरवीं सत्य तुका सोय सोय सर्वस्वराचे लागीं येता ताका बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोर आपलेच कशेन गोश्ट मरण सुकवेचे आदी ताणून घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगलेली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदकातून बाबर्ताचो गोठ प्रगटुया, तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोडया, संवसाराच्या सर्वंडरा आमची सर्वण कर. बापा, जे तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता, नवो जिविताचो उलो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जे तुजी कुळा रगत श्रोतल्या वाचून आसता, पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक एकले तुमी चेर जाल्ले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबापणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती बागेन धरून दुतान सरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूकाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व दितात बापा. सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जायते फावटी आमी दुसऱ्या पासत मागतल्या म्हणून आस्वासन दिता. त्या वेळार सगळी आमची मागणी एकठांय करून तांचे पासत आमी मागतल्या म्हणून सांगला तांचे पासत मागून नोंदी करून जी कोण आमच्या गांवांत दुयेंत आसा तांचेय पासत मागून जेजून शिकयलेले प्रार्थना बरोबर मेळया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय जावं येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपा आयज तुमची बदका बस आनी आमकां वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया बऱ्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकूतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुबेची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी.
सर्वेस्पराच्या काळजांत मेळटा काकलूत आनी थारोण दिवपी भरपूर मोड. प्रार्थना. कोण वडे बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांजे कशांनी वाडटा, संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावो. हें आमी खालतेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया आंग T37. Akbar Marie Kamche